परवरे आता ट्रॅफिक जाग्यार हाडूंक ऑटोमॅटिक इन्फोर्समेंट टेक्निक चालीक लागतली। सिग्नल मोडटल्याक रोखडोच तालाव पावतलो। डीजीपी मुक्तेश चंद्रान सचिवालयात मिडियाक ही माहिती दिली। परवरेचो आमदार मंत्री रोहन खंवटे आशिल्लो। फाटले कांय दीस पीडब्ल्यूडी हायवे ऑथॉरिटी आनी ट्रॅफिक एसपी परवरे ट्रॅफिकाचो अभ्यास करताले। परवरे ओ कोकेरस सर्कला कडेन ट्रॅफिक कंजेशनाचो फाटले कांय दीस पुलीस अभ्यास करताले। ते सुवातेर कांय बदल केल्ले। डिफेन्स कॉलनी कडेन वचपी रस्तो उक्तो केल्लो, तो आतां आशिल्लो तसो बंद केला। आमदारानूय ते वाठारात ट्रॅफिकाचे कांय गजालींचें निरीक्षण केलां। फाटले कांय दीस प्रायोगीक तत्वार केल्ले बदल परत आशिल्ले तशे केले। हे खुबशे हाजेर चर्चा जाल्या आनी ताचे खातीर एक 4 म्हयने इज अ टायम वीच ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स हॅव टेकन टू पुट दीस थिंग्स इन प्लेस। ताचे खातीर मागीर मे बी वी कॅन हॅव अ रिव्यू। पूण आयच्या तारखेर इट इज गॉन बॅक टू स्क्वेअर वन, दॅट इज वेर द सिग्नल्स हॅव बीन क्लोज्ड. I mean, not signals closed, the divider पयलींचो आशिल्लो we have reverted back to the old ways where the road has been closed for a crossing of the junction at Kokero, which was the 4th opening from BB Borkar Road to the Chogam that is connecting to Saligaon. And ताज्या खातीर traffic jam जे have been cited in various media or various things where people felt, I would only like to say की हो एक म्हयनो घेतिल्लो तो ट्रायलाक, कित्याक थोड्यो चेंजीस करतकूच what is betterment, what is the requirement is understood with the growing demand in the traffic. जसो फुडलो highway वाडटा, the new features come on the highway, I think we need to take corrective measures in the existing systems. And ताज्या खातीर हो trial period आशिल्लो. आज discussion as we revert back to the old ways, we also look at examining the issue where our DGP having a lot of expertise in traffic management and having himself involved in a lot of corrective measures in Delhi. I think we'll be doing a lot of exercise through his office and through PWD in the next 3-4 months. A number of traffic junction improvement suggestions have been given to PWD and National Highway Authority of India. I have personally gone through each of these junctions several times and also given these suggestions myself. Once I am told today that the improvement work has already started. There are a lot of work which PWD, National Highway Authority and other agencies have to do. Once they are done, there will be a lot of improvement on this junction. The second point is that enforcement, automatic enforcement, Honorable Minister himself suggested this, and there's a very, very new thing we want in Goa. Already Delhi Traffic Police has been using such system for more than 10 years, that whenever anybody jumps a red light or even crosses stop line, automatically his number plate and all the photographs are taken and the notice is generated. So once this system comes up, it will be a great help to us. Even before that, I will be putting my own handheld cameras to enforce this from now onwards. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवास। सीएसीच्या मंत्र्यांक पीडीएचेच पडला। गोंयकारपण उरले कडेक पीडीएस घेवन बसचे परस कायदो सुवेवस्था सांबाळची म्हूण काँग्रेसीन तोमणो मारला। ड्रग्सांक सरकाराचोच तेंको, राज्य पार्ट्यो नेटान चलतात, नव्या धंदेकारांचेर दोळ्यांक उदक लावन धाडी घालतात। कायदो सुवेवस्थेत सीएसीन लक्ष घालचें म्हूण अलेक्सान मायकलाचेर फोग काडलो। कोणाक कितें फारीक कोत्ताय तें हांव जाणा, पूण वन थिंग इज शुअर, गव्हर्मेंटागे इनवॉल्वमेंट आहा। म्युजीक चालू आहा की रातभर ते भुरग्यांक थिंग शिकपाकूय दिनाय। पुलीस येता आनी जो कोण मनीस मातशे तेंचे निश्चित करून तेगे रेस्टॉरंटा मारप, ड्रग्सांचे रेड कोणा मारप, रेड मारप, जे मनीस नॉय स्टार्ट जाताय ते पोन्ने आहाय ते सप्लायर काडटा रोखडे सांगतात नॉय सप्लायर रेडी जाला, नॉय सप्लायरांचे रेड मारप चालू जाला। हे भाशेन परिस्थिती चालू आहा। आमगे गोंयकारपणाक आमगे म्युजीक, आमगे काजारां, आमगेली टेम्पलाची फंक्शनां, आमगेली मस्जिदाक फंक्शनां जावं इगर्जीका फंक्शनां दावरांचे बंद कर म्हणटाय। पुलीस येता बंद करपाक, एक परमिशन घेना जाल्यार आमगे गोंयकारपण खूंय उरना। हांव मागवता हे प्रोपगेटर आहाय गोंयकारां कडेन मातशें चुये ती पिडीए घेवन बसना काय। हांव मायकल बाबा खंय जाता, मायकल लोबो खंय जाता, तेणें सांगलेलें आपण नांव दितलो म्हूण। तेणें एक रेस्टॉरंटा एक शेकाचेर रेड बांद शेक बंद उडयलोलें, परत स्टार्ट जालें। ड्रग्स बंद जाले वो ड्रग्स आनी हप्तो चडून स्टार्ट जालो। आय एम आस्किंग वॉट इज गोईंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशनाचेर। आनी लास्ट इफ नॉट द लिस्ट ह्या 3 मस्किटरांक सांगता हांवें तेंच्यांनी ब्लायंड नॉयस म्हणले, ते म्हजे रागा जाल्ले। हांव उलयता गव्हर्मेंटाचेर, पर्सनल घेताय ते, पर्सनल कोणा ना हिंग लोकल पीपल वॉन्ट टू नो वॉट इज हॅपनिंग, पीपल वॉन्ट टू नो वॉट इज हॅपनिंग टू द चीफ मिनिस्टर।
People want to know what is happening. हे किती चलत ते. आणि लास्ट इफ नॉट द लिस्ट, I want to tell him that I am telling all the 3 musketeers, बाबा तुगेले आज बसून तुम्ही किती ड्रग्सांचे केले ते दाखय. 2 महिने तुमका आता एक्सटेन्शन दिल तुमका. किती केला ड्रग्साचेर. एक मीटिंग येयल्या, लॉ अँड ऑर्डर मीटिंग येयल्या टू फाइंड आउट व्हॉट इज द सिच्युएशन. काय बिझी हाय चोड पीडीएचेर बी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.